नमस्कार. आज आमचे गेले विशेष रुची जावन आशिल्ले तायकिळा उपकर कशें करचे म्हूण पळया. तायकीळ उदरान घेवचो आनी 2-3 उदकां काणू सम धुवचें. धुवन उदकां निसतत दवरचें. अशें आनी बिकणाचे ती भायली धव साल आसा पळय ती काणू सपूर क्यूब्स कोन्न शिंदूचें. कितले सपूर शिंदला तितले तायकिळा उपकर भारी लायक जाता. अशें करून एक बिकंडाचें कोन्न शिंदून ते कुकरा भितर 2 सीटी काडून दवरचें. आनी तायकीळ सपूर शिंदूचो. तायकीळ तशीची कितले सान कोन्न शिंदिता की तितलो उपकर मेळ्ळें येता. उपकर टेस्ट चडता. पुरो शिंदून घेवचें. तायकिळाचे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज कितले सांगल्यार सरना तितले भारी हेल्दी आहे. भारी चांग वर्सा 1-2-3 वेळा पुणी तायकीळ खावका. जेल्ले नारळेल तेल 3-4 चमचे हून करया. सासम घालून पटपटेल कुडले सुकी मिरसांग घालची आनी हो तायकीळ शिंदिल्लो ताका घालचो. घालून आमी बिकंड शिजोवन दवरला न्हय तेवे घालचे. आनी लायक करून चाळचें. मीठ घालका ताका आनी समज एक पंता चाळण घेवन धांकून दवरचें. ते तायकिळा सपूर उदक सोडता. आतां पळय ते चिक्की शिजल्या वरी जालें न्हय आनी गोड घालचें. आमी कितले जावका तितले गोडी जावका जाल्यार गोडी करूं येता. नातल्यार थोडे गोड घालून मायल्ड गोड साने तितले घाल्यार पावता. ते घालून लायक करून शिजून येता ते. मागीर चडती सोय घालका. सोय घालून वापस चाळण घेवचें. गोडसाणी मिठसाणी तिखसाणी पुरय एक लेक जावका जाल्यार तायकिळा उपकर भारी टेस्ट जाता. आतां रेडी जाल्ली तायकिळा उपकरी. आतां आमी सर्व करूया. एक भारी सिंपल रेसिपी कोणय करून पळयात. ये वीडियो तुमकां इष्ट जाला हवय म्हूण जाल्यार लायक शेअर कमेंट कराची आनी मिगेल चॅनल सबस्क्रायब कराची. बेल आयकॉन ओतविल्यारी तुमकां मिगेल नेक्स्ट नव विडियोजाचे नोटिफिकेशन्स येता. थँक्यू फॉर वॉचिंग.